काम चलता हर एक दिसा हर एका वेळार कित्याक तो सोबीत आसा आमेन. ह्या वेळार ते देवाक वाखाणया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वासूया. ओब्रहान तिला बाशी खेरे बेरेबे लिब्रहान देलेबे शबाराबान तोरोबो सींद्रलान दे. ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस. ओबो सिखारा बाराबा. ओ हालेलुया जीसस. ओब्रहान तेलेबे शबरोबोन तालाबा सींद्रलान दे. ओ थैंक यू लॉर्ड. जुआंचो 14 अध्याय आणि 6 ओळ आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, वाट सत आणि जिवीत हाऊस. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू क्रिस्तान खूद आमकां सांगलां की वाट सत आणि जिवीत हाऊस. म्हटल्यार वाट, खरी वाट जेजू क्रिस्त जावन आसा, खरें सत जेजू क्रिस्त जावन आसा आणि जिवीत पासून जेजू क्रिस्त जावन आसा. आणि जेजू क्रिस्ता बगर कोणूच बापाशी वचोंक शकना. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या वाटेर जायते पावटी आमी ही वाट सोडून दुसऱ्याच वाटेन वयता. सैतान आमकां दुसऱ्याच वाटेन व्हरता आनी त्या वाटेन खोटेपण आसा मोगाच्यान, आनी त्या वाटेन मरण आसा. पूण ज्या वेळार आमी जेजू क्रिस्ता भितर आसता, जेजू क्रिस्ता सांगाता, देवाच्या उतरां सांगाता चलता, त्या वेळार जेजू क्रिस्त आमची वाट आसता. जेजू क्रिस्ताच्या सतार आमी चलता आनी ते सता वाटेन आमकां जिवीत आसा. मोगाच्यानो, आयज आमी घट आमच्या मनान एक रिगोवन दवरुया की जेजू क्रिस्तूच वाट सत आनी जिवीत आसा. आनी जेजू क्रिस्ता बगर आमकां दुसरी वाट ना. जेजू क्रिस्ता बगर आमकां दुसरें सत ना आनी जेजू क्रिस्ता बगर आमकां जिवीत ना. कित्याक तोच जावन आसा वाट आमकां सर्गा राज्यान वचूची. तोच आसा आमचो मध्यस्थी. तोच आसा आमच्या सांगाता. जर जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितान ना जाल्यार मोगाच्यानो आमकां खरी वाट मेळची ना आनी आमी खंयच्या तरी दुसऱ्या वाटेन आसतले आनी दुसऱ्या जाग्यार आसतले. त्या देवाचेर विश्वास दवरुया, त्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरुया. कित्याक तोच आसा आमचो एक बरो गवळी. तोच आमकां सांबाळता मोगाच्यानो. तोच आमकां खरेक वाटेर व्हरता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वासूया, तेची आराधना करुया. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ह्या गिता वरवीं आमच्या सोबीत देवाक दिन वासूया. खऱ्या वाटेन चलोया, खऱ्या सतान चलोया, जिविता वाटेन वचोया. वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू. वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू. दया ही तुझी आकाशाहून उंच
सोडविलेस तू मृत्यू छायेच्या दरीतूनी सोडविलेस तू वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू वात्सल्य तुझे जीवनाहून श्रेष्ठ प्रभू दया ही तुझी आकाशाहून उंच प्रभू दया ही तुझी आकाशाहून उंच प्रभू आकाशाहून उंच प्रभू आकाशाहून उंच प्रभू आकाशाहून उंच प्रभू मळबा परस वरती देवा 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 थँक्यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड. वरतून देवान आमकां एकठांय केला. देव हर एक दिसा आमकां एकठांय करता आनी आमकां शिकयता फुडें आमच्या जिवितान आमी कशें चलोवंक जाय तें. प्रेज द लॉर्ड. तो म्हणटा हांव उलयतां त्या उतरां वरवीं तुमी स्वतंत्र जाल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव उलयतां ज्या वेळार देवाचें उतर आमी उलयता त्या उतरां वरवीं आमकां स्वतंत्रकाय आसा. आमेन. पळयात आयज देवाचें उतर घेया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16. प्रेज द लॉर्ड. जोआचो 14वो अवेसूर आनी 16वी. आनी हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक शेराती दितलो आनी तो तुमचे थंय सदांकाळ आसतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो ही देवान दिलेली एक प्रॉमीस आसा तुका आनी म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. हे देवान दिलेले एक खेरीज भाशेन एक प्रॉमीस आसा तुका आनी म्हाका. देवान कितें म्हणटा, हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो एक तुमकां शेराती धाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पारकातलोइस. आमेन. शेराती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आयज जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आपलो आनी बापाचो आत्म्या वरवीं काम करता. प्रेज द लॉर्ड. आयज जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आपल्या खेरीज भाशेन भासायलेल्या आत्म्या वरवीं काम करता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर कितें सांगता तें. देवाचें उतर ह्या भाशेन सांगता, तोच तो शेराती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणांनो, देव आमकां सांगता तो सदांकाळ तुमचे सोबे आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार जेजू क्रिस्त मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी ओलीव दोंगरार तान वयर वयताना सगळे जाण शीस तेचे सामकार आसले आनी तो शिसांच्या हुजीर माळबान नाच जालो. ज्या वेळार ते वयर टकलांक पळयताले त्या वेळार आयज भुरगे थंय आयले आनी म्हटले, अरे तुमी हें कितें पळयत रावल्यात. जसो तो गेला तसो तो येतलो. प्रेज द लॉर्ड. सो तो वयर गेलो. त्या ताकाय तो देवाच्या उजव्या हाताक बसोंक ना, ज्या ताकाय पवित्र आत्मो खाला येवंक ना. आमेन. ज्या वेळार पवित्र आत्मो उतयलो त्या वेळार आयज तो बापाच्या उजव्या हातांत सदांकाळ आसा. आमेन. पळयात देवान आमकां एक अशी प्रॉमीस केला, हांव तुमकां अनाथ सोडचो ना, हांव तुमकां एकसुरो सोडचो ना, पूण हांव तुमच्या सांगाताक सदांकाळ रावतलो.
प्रेज द लॉर्ड. तो आमचे थंय सदांकाळ रावता आपल्या उतरा वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. आयज सैतानान ह्याच उतरा वरवीं आमच्या जिवितान अटॅक केला. प्रेज द लॉर्ड. आयज ह्याच उतरा वरवीं सैतान अटॅक करता. ती उतरां म्हाका आनी तुका आयकोंक दिना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ताका जाणा एक पावट हे उतर ऐकले उपरांत तेंचें जिवीत बदलतलें आनी जिवीत बदलल्या उपरांत तो म्हाज्या हातांसून लांब वयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून बायबल कितें म्हणटा, हांव ताचे सवें सदांकाळ रावतलो. हांव तुमचे सवें सदांकाळ रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. देवाची खोशी आसा आपलो आत्म्या वरवीं तो तुमचे भितर रावंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. देवाची खोशी आसा आपल्या आत्म्या वरवीं तो तुमच्या सांगाताक उलोवंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या आत्म्या वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या आत्म्या वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. देव आता ताका जेनेसिस पासून रेवलेशन पर्यंत जितकी आमी पुस्तकां वाचता त्या पुस्तकान आमकां एकूच मेवता, देव आमच्या वांगडा रावंक सोदता. देव आमच्या सांगाताक चलोंक सोदता. देव आमच्या भितर जियोंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव आमचे भितर जियोंक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. आयज जायतीं जाणां आसात जी देवाच्या उतराक पाठ करनात. प्रेज द लॉर्ड. ताका कांयच करनात. ती तशीच जशी बायबलान आसा तशीच उतरां ठेवून घेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. तशीच उतरां ठेयल्यात. हालेलुया. कोण आतांशे ह्या दिसांनी देवाचे उतर आयकोंक पासून पळयनात. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक पासून सोडात, आयकोंक पासून पळयनात. कित्याक सैतान तांकां बांदता. सैतान तांकां बांदता आनी हे खेरीत भाशेन बांदणी आसा तेच्या उतरा वरवीं. कित्याक तांकां जाणा एक पावट हे उतर आयकोंक लागले, एक पावट ते देवाचे उतर आयकोंक सुरवात केले तर आतां आमचे भितर तो येवचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देवाचे आत्मो कितें सांगता तो सदांकाळ आमचे भितर आसतलो. सदांकाळ. आमकां केन्नाच म्हणूंक जायना पवित्र आत्मा सोडून गेलो ना. कित्याक जेजू क्रिस्तान ऑलरेडी पे केला आमचे पासून, आमच्या पातकां पासून. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या पातकां पासून तिणी ऑलरेडी पे केला. आतां आमकां आनीक पे करूची गरज ना, पूण आमकां मेवताचें जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात 17 लायन कितें म्हणटा, तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसारान ताका पळोवंक ना आनी वळखोंक ना. हय देवाची उतर आमकां आत्मे विशीं 2 भाग करून दाखयता. एक म्हणटा संवसाराचो आनी एक म्हणटा वळखीचो. प्रेज द लॉर्ड. मागीर कितें म्हणटा, संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक संवसार ताका पळयना आनी कित्याक संवसार ताका वळखना? कित्याक जाणा फुडें पळय. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो आनी तो तुमचे भितर आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. पळय संवसार ताका वळखना कित्याक संवसाराच्या भितर सत ना. जेचे भितर सत ना तेचे भितर पवित्र आत्मा ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र आत्म्याची पयली स्टेप जावन आसा ती म्हटल्यार सत. प्रेज द लॉर्ड. ती म्हटल्यार सत. आनी सत सांगल्या बगर पवित्र आत्मो ओगी रावना. प्रेज द लॉर्ड. जर तें सत तुका सजमालें आनी तरी तूं जिवीत बदलनाय तर तूं आजुनूय आत्म्यान थंय जल्मोंक नाय तर संवसारीत आसाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें. तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखना. पूण तुमी ताका वळखतल्यात कित्याक तो तुमचे सांगाती रावतलो. हय आयज तोच पवित्र आत्मो म्हजे सांगाताक आसा आनी हांव ताका वळखता. खूब म्हत्वाचें आसा पवित्र आत्म्याक वळखोंक. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा संवसार ताका वळखोचो ना. सो तूं संवसारान आसाय काय तूं आत्म्यान आसाय. प्रेज द लॉर्ड. आत्म्यान आसाय जाल्यार तूं वळखतलें, संवसारान आसात जाल्यार तूं वळखोचोय ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी पवित्र आत्म्याक वळखल्या बगर तुका जेजू क्रिस्ताची वळख घेवंक जायना. आनी जेजू क्रिस्त घेतल्या बगर
तुका बापाक मेळोंक जायना. आमेन. पळयात आयचे देवाचे उतर कितें सांगता तें. तो सदां काळ आमचे भितर आसतलो. संवसार ताका पळयना आनी वळखना, पूण हांव आनी तूं ताका वळखता कित्याक तो आमचे भितर आसा. आमेन. थँक्यू जिजस हे दिसा पासून, हे वेळा पासून, हे तुज्या उतरां पासून. तुजी उतरां साशणीक जिविताची, जेका सचमतान तो आपलें जिवीत बदलता आनी एक व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खातात. आमेन. गॉड ब्लेस.